बाबणीनं तुमकां समिस्तांक ह्या देवस्तुतीक मोगसो स्वागत मागता. सादे कळसो 15 वयतार आचरण करचे वखता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. आमी देवाच्या उतराची सकत जाणा जावया आनी दराळ फळ जोडूंक सोम्याची कृपा मागया. हे संदर्भात देवादीन टीना डिसोजा, मेमिसिदा विन्सेंट डिसोजा मुंबई, रोजार महेश मनागर गसन विस्पेडेता आयरिन डिकोस्टा बेल्लूरू, बरे भलायकेच्या तेसा बसोत मेस्तिता अतिथी कुमारी पुत्तिगे, देवदिन रिचर्ड फर्नांडीस मेमिसिता किशोर फर्नांडीस आनी कुटुंब फातिमा वाडो, देवदिन एंटनी पिंटो जत मेमिसिता फ्रांसिस पिंटो आनी कुटुंब कणाजार, कुटुंबांत देवदिन संजत मेमिसिता लविना मार्टिस कर्मेल वाडो, डीएस अकॅडमीक मस्तू एडमिशन मेळच्या ते खातीर मीस दिता मारिया शांती वेगस आनी कुटुंब तांचे रिते बसोत मागया. मसमेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयलां सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगाच्यानो साद्या काळ्याच्या 15व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी देवाच्या उतराची सकत जाणा जावं आनी दराळ फळ जोडूंक आपोवणें दिता. देवाचे उतर, देवाचो शब्द मुनी सल्लो जेजू आमचो सोमी. देवाच्या उतराक म्हणजे जेजूक आमची प्रतिक्रिया कसली, देवाची खुशी करचे तसली वा देवाचो ताळो निराकरसूंची बरी प्रतिक्रिया बरो आनी यथेश्ट फळ दिता. ही विसवण करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आनी मजत मागोवन घेवया. देवाच्या उतरा वरवीं यथेश्ट फळ दिवचे व्यक्ती आमी संशाक देव स्वादार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना हे पवित्र मिसाचें बलिदान भोवते बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ जमानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सगळीं सांगता सर्वपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडवड अपराध. हे पसत बगेन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूट काकूट सोम्या काकूट काकूट क्रिस्ता काकूट काकूट क्रिस्ता काकूट काकूट सोम्या काकूट काकूट
Sumya kakulka kakulka. महिमा देवा गुंसली आणि शांती बऱ्या मोराच्या मनशार सोसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या जरीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाची शिळये बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूत कर इत्या पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवी एकलोस तू स्वामी एकलोस तू भगवतो प्रार्थूया एकटी बोट डोळे दामप्या आमच्या घर सांगत येते सांगातीर मागया बरो पाऊस आमकां भोव जावचे बसोदी मागया हे वर्सा पावस बोस्त उणो आसा आनी समाकट्ट उदक जावं ना मेची काकूळट करपा हे भुमीचेर हे पृथ्वीचेर देवान येवन दी म्हूण मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा वाट सुकलेल्या तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमचे जिणेचे सालीन क्रिस्ती भवार्थाचेर आडवयता तें पयस करूंक आनी हो भवार्थ तीर करता ते धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचा सर्वेस्पर असे म्हणटा कित्याक जसे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी ओंप्याक बीं दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात ती सुफळ करतात तांतूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वसनात तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्पळ जावन मुजेशी पाटी येना बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता सर्वेस्पराचें उतर देवाचे वडोवकार
सुवातेर पडले आणि फोड दीप लागले. वय कोसलेली भूमी पावसाच्या शिवारान तूं भिजयताय. तांतल्यो वळयो उदकान मोव करताय. दण सपाट करताय ती भिजयताय. आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशीर्वाद घालताय. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आणि फोड दीप लागले. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आणि फोड दीप लागले. सांग पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार तें कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी खरीत म्हूण सगळीं रचना वट अत्रेगोवन राखोन आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बागार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां तरी सृश्टेक एक बरवसो आसा म्हूण आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्याचे महिमेवंत स्वतंत्राची वांटेलीन जातेली म्हूण तिसो बरवसो. कित्याक प्रासुती फुडें येतात त्या येणा बरी सगळी सृश्टी आपले हर एक रचने सोवें आजून पर्यान कश्टान दुखीचें हस्कार सुस्कार सोण आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्रोत्मस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्याचें दत्तपण आमकां केदाळा लाबात म्हूण अत्रेगोवन आसता अंतस्करणी सुस्कारतांव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतर. क्रिस्त तो ओंपी जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळता. ईश्वर तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सौम्या. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. तोवळ जेजू ओपाऱ्यांनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. आनी हेर थोडें चड माती नातिल्ले कडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयल्या बारीस आशिल्ले वरवीं बेगीनच तें किरलेलें, पूण सूर्यो उदेवन येतस तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोवंक नान देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडुल्लें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बऱ्या सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार ऐका. देवाचें उतर हे. ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
आमी देवाच्या उतराची सकत जाणां जावं जाय तवळ मात्र आमी दराळ फळ जोडोवंक पावतले म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिता. आमचे पुर्वज सडावतू सागोळेकार आशिल्ले. व्हडल्या व्हडल्या IT कंपनींत काम करनासले. व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी वस्ती करनासले. कोणी एकलो म्हणालो कुडयाड मेळ्ळलो मनीस आमचे मलगडे पुरा हळ्यांनी गुड्यांनी न्हंयचे देग्यांनी वचून गरकन रावले. कोडयाळ सिटींत म्हणी म्हज्या बाबान जागो केल्लो जाल्यार हांव ग्रेस्त आसतो. तवळू बिंदोरू तेणें मस्त जागे खाली हाडले. तेणें गेणीक दिताले. म्हजो बाब हांगा येवन गेणीक म्हणी रावलो जाल्यार डिक्लेरेशन दितो आसुल्लो. आनी आज ती आस्त कोरडांची जाती. पूण म्हजो बाब तिशीन पयशिल्ल्या मोल्या दोंगरा लागीं थंयसर जागो करनासलो. आनी तो इकता म्हळ्यार कोणाकी नाका त्या मोल्याक वचून पावला. पूण हांवें म्हळें ताका तुज्या बाबाक गोतू नासलें कोणा. मंगळूर शहर इतलें बरें जातलें आनी जाग्याक भांगाराची रेट जातली आनी अशें मस्त इम्प्रूव जातलें. खंडीत बाबाक कळोवंक ना कोण ना आनी ताका सांगतलोय कोणी नातुल्लो कोण ना. ताणें चिंतलें माडामाडीची करशी नातली. ताणें चिंतलें सगोळेच्या वेळांत आपूण व्हडलो जातलो. पानां इकून हांव माळी बांदतलो. गडाई इकून हांव संतोशाचें जिवी सोदतलो म्हूण ताणें चिंतलें कोण ना. वय ताणें चिंतलें मात्र आमी गरे बिकणां खावन उपासी रावन मुंबयच्या त्या होटलांत गोश्तो काडन कस्तांनी म्हणलें बरी आतां इल्लेशें पांयान उबा रावलें हांव म्हणालो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितेंय जावं दी आमच्या मलगड्यांची ही प्रमुख कृशी आसली सागोळी. जेजूच्या काळारी तसलीच कृशी आसली. बार्ली गोव भात असली कृशी लोक करतालो. सादो लोक IT कंपनींत काम करनासलो. आनी आज ही ओपार जेजू तसल्या कृशी करतल्या मनशांक देवाचें उतर कितलें म्हत्वाचें, देवाचें उतर कितलें फळादीक, देवाचें उतर घेवन तें जिरयतात त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात. तसल्यांक कसलो दादोसकाय, कसली फळां, कसली समृद्धी जोडूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आज ही ओपार जेजून आमकां सांगता आसतना आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक समजोवचें ना. बी गादो ओंपणी ओमचें मेरेर पडचें, कडीपी सुवातेर पडचें, तें कांट्या जुडकुटा मदें पडचें, बऱ्या सुवातेर पडचें, 30 वाट्यांनी 60 वाट्यांनी 100 वाट्यांनी फळ दिवचें आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक समजोवचें ना. तांकां इंस्टाग्राम, फेसबूक, वॉट्सॲप, यूट्यूब आनी कितें स्नॅपचॅट असले संगतींत तांकां चड गुमान. देखून जेजू परत आयलो जाल्यार ओंपयांची ओपार सांगचो ना. बगार मोबायलांतल्या थोड्या ॲप्साची ओपार सांगून भुरग्यांची मनां वय करचें प्रयत्न करतलो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ओंपयांची ओपार जावं दी वा अंतरजाळांत आसच्या इंटरनेटांत आसच्या संगतीची गजाल जावं दी एकच तूं बरें ओंपताय आनी बरें तें बऱ्या सुवातेर पडटा यथेश्ट फळ दिता. पण जेजून कितें केलें हांगासर ओपार सांगली तुमकां जाणां तुमी सडावतो सागोळी पळयल्या. आधुनीक काळार येणे तेणें इल्ली सागोळीची कृशी दिसून येता. रेडे पाडे दिसना जाल्यार टिल्लरां ट्रॅक्टरां इत्यादी कृशी करची आमी पळयता. बी ओंपचो मनीस कितें करता ओंपणी ओंपतलो कितें करता ओंपणी घेता. बी सगळो गादो गुंठयून जाल्या उपरांत तो ओंपता. थोडें बी मेरेर पडटा आनी ती सुकणी पुंडादा आनी डोंकां येवन पारवे येवन तें इंसून घेतात. थोडें बी तें कांट्या जुडकुटा मदें पडटा. काटा मडीर आशिल्ली ल्हानशी कांटी जडकुटां आसात तातूंत पडटा. तें किर्लता वाडटा
पूण कांट्या जूड करा मदें ताका बरें खाण जेवण मेळना देखून वारें उजवाड मेळना तें तिन्स आसा वैगी आसा की नांगी म्हणलें बरी कांय थोडे बी गाद्या देगेर आसलेल्या त्या फातराच्या सुवातेर पडटा कडपेच्या सुवातेर पडटा आनी कडपेच्या सुवातेर पडलेल्या त्या सुवातेर इल्लीशी माती आसा कांय इल्लीशी उदक आसा बी फट्ट किर्लता वेग्गी वाडटा पूण पाळा रोमोंक जागो ना देखून तें तेंच करपता आनी मरता हें तुमी पळयलां आनी थोडे बी ते बऱ्या सुवातेर पडटा बऱ्या गाद्याच्या सुवातेर पडटा बरो रोव दिता बरी नेस जाता बरें पसवता बरें पिकता आनी बरें फळ दिता देखून पळया आनी हें जेजू ओपार सांगता आसतना शीस मुंदारून म्हणटात ही ओपार तुवें कित्याक सांगली कोणा विशयान सांगली आनी जेजू विवरून कितें म्हणटा म्हळ्यार पळया हो संवसार आसा तो गादो हो संवसार आसा तो गादो वा मनशा आनी बी जावन आसा देवाचें उतर ओमतोलो आसा क्रिस्त सोमी देवा सर्गींतावन देवून आयिल्लो हें देवाचें उतर ओमता खंयसर ओमता मनशाच्या काळजांनी ओमता देवाचें उतर आनी हें उतर खंय वता पळया आज तुमी गरजेन बसून आसात ह्या ऑनलायन रेमिसाचें बलिदान बुटवून आसात कितें जाता जायते जाण हांगा बसल्लीं कितें करतात देवाचें उतर कितें करतात थोडीं मोतीन मात घेतात थोड्यांक गुतूच ना आतां आसात हांगा बसून कुडीन मात आसात मोत खंय आसा मोत बेंगलोरांत मोत आनी खंय येणे तेणे मुडबेद्री मार्केटींत हॉटलाच्या कॅशियरार थंय आसा पुरा खंय हांगा खाल उलयल्लें कितें देवाचें उतर सांगिल्लें गुतूच ना पयलें वाचप खंयचें म्हणून आतां कोणा विचारलें कोण सांगतात पयलें वाचप कोणाच्या पुस्तकांतलें वाचलें म्हळ्यार कोणाक गुतू ना दुसरें वाचप कोणें बरयलें कोणाक म्हणून सांगल्यार कितें जाण सांगतात हांगा आदवेर गेला बेन दिसता बळें आतां डावट सुवार्ता कोणाची म्हूण विचारलें कोणाक सांगतात कितें सांगतात पळया डावट म्हळ्यार आयकलां पूण मोतीक वसोवंक वचना ते मेरेर पडलेल्या बिया बरी हें उतर गेलां तुमचें थंय पूण मोती कितें गोवना काळजां कितें गोवना कितें म्हणून तूं गोत्तू ना सुंबे तें मेरेर पडलेल्या बिया बरी समजलें आनी थोडें बी आसा पळय आनी देवाचें उतर तुमचें तें आयलें तुमी घेतलें शर्माव आयकून भारी खुशी जाली फादर मिसाल्ले कुडले सुपर शर्माव सुपर आज थंय हांगा पडयतले तुमच्या शर्माव उपरांत म्हणटात कळ्ळें गी सुपर म्हणून आनी मागीर समृद्धी हॉटलांत च्या पियेल्या उपरांत सुपर जाल्लो शर्माव आसा पळय मागीर डुपर कांय ना तें कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी राबक्क बारी खुशी जाली टाक्का अय्यो मागीर नंत ना आनी थोड्यांक तें देवाचें उतर प्राप्त जालें पावलें बारी खुशी जाली समाधान जालें घरा गेल्यात देवाचें उतर व्हरून घरा गेल्यात काळजा मनान व्हरून गेल्यात आज आयतार न्ही काल रांदप करचें बा पोराटलें 2 किलो दुकरामास आसा तेंगी इल्ल्योश्यो बकऱ्यो केल्या कशें जायत बकऱ्यो करूंक तांदूळ भिजत घालो दुकरामास उदकान घालून सुटी करूंक आलोचन केली सुटी करूंक सुरू केलें दुकरामास सुटी केल्या उपरांत बकऱ्याचें तांदूळ ग्रायंडरार घालचो म्हणून पुरा रेडी केलें आनी उपरांत तांदूळ धुवन ग्रायंडरार घालतना करंट गेलो आतां कशें वाडटाय त्या लायनमॅनाक त्या केबीक मेस्कामा 4 गाडी दिल्यो कळ्ळें मात्ती खबर पडोवन दी तें बकऱ्यो नाकात कांय नाका दुकरामासांनी शीत जेवल्यार पुरो म्हणून जेवल्यात मागीर दनपरांत येवन जाताना करंट आयलो न्हिदच्या वेळार ग्रायंडरार घाल्लो तांदूळ कालें करचो पाड करचें वांटूंक सुरू केलें आनी न्हिदी ना पुरो
आणि हांगासर आयकल्लें देवाचें उतर संवसाराच्या राठावळी मध्ये कळ्ळें सुंबे जालें हेणें लॅन्साचें हेणें रोटरीचें पुरा इन्स्टॉलेशन करी फंक्शनां हां हेणें ती फंक्शनां ही फंक्शनां मध्ये देवाचें उतर सुंबे सगळें खंय घालें गोतूच ना ते खांट्या जड्यामध्ये पडलेल्या बिया बरी आणि थोडें बी तुमच्या कळसांत पडलें तुमच्या मोतीन पडलें तुमचें तें रोंबलें तुमकां दादोसकाय लाभली संतोष लाभलो तुमी घरा गेल्यात वाड्याक गेल्यात कुटुंबांत गेल्यात देवाच्या उतराचें प्रेरण तुमकां इन्स्पिरेशन दिवंक लागलें आनी तुमचें थंय बरीं कामां करूंक सुरू केलीं तुमकां राग आयलो देवाचें उतर म्हणालें सोंसणीक जालोय झगडचे संदर्भ सुकयले तुका भिरंकूळ मोसोर जालो ताणें तें करतना देवाचें उतर म्हणालें मोसर करनाका संतोष पाव आनी संतोष पावोवंक कारण जालें देवाचें उतर तुजें थंय फळ दिवंक लागलें अशें तुमच्या दिसपडच्या जिवितांत थोडे पोटी राग द्वेश मोसोर हगे पडजाळ हें पुरो उपजतना देवाचें उतर म्हणटा तें करी नाका आनी तूं करिनासतना रावताय तें देवाचें उतर तुजें थंय जियेता तूं समाधानी जाताय संतोषसो जाताय आनी तूं सोंसणीकेसो जाताय तूं तुज्या घरांत फळ दिवंक शकताय वाड्यांत फळ दिवंक शकताय समाजांत फळ दिवंक शकताय आनी तुजें जिवीत नंदन जाता तुवें धरलेलें काम पावता तुवें आपडलेलें तें बंगार जाता तुवें वंपुल्लें पिकता आनी यथेश्ट प्रतिफळ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या दिसपडट्या जिवितांत दिसून येता देखून आमी पळय थंयसर बरें बी सगळें बरें तें बऱ्या सुवातेर पडलें जाल्यार 30 वाट्यांनी 60 वाट्यांनी 100 वाट्यांनी फळ दिवंक शकता देखून आयच्या पयले वचपाक आमी गेले जाल्यार कोणाच्या पुस्तकांतलें वाचलेलें सांगचें नाका दुसऱ्यांनी इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांत कितें म्हणटा जशें पावस ह्या भुमीचेर पडटा आनी ओंपयांनी बी दिवंक जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयता ती भूंय सुफळ करता तातूंत किर्लोंक लायता हें केल्ले शिवाय तो पावस ओगो रावना पळया अपुर्बायेचें मोडांतावन पडलेलो हर एक पावस भूंय भिजयता ती सुफळ करता तातूंत किर लायता आनी तातूंत फळ दिशें करता पळया आतां सगळी ग्रीनरी आयल्या न्ही गी सुकून गेलें सगळें पाचवी रंगाळ किर लायता जीव दिता फळ दिता आनी पळया तशेंच देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर निर्फळ जावन फाटीं वचना निर्फळ जावन बिलकूल फाटीं वचना बिलकूल आतां तुमकां हांवें देवाचें उतर प्राप्त केलां आनी तें निर्फळ जावन फाटीं वचना उडास दवरा ताचो फळ तुमी काडटेल्यात आनी हें जावन आसा देवाच्या उतराची शाती देखून देवाचें उतर आमचें तें किर्लोंक सोडिजे कोणी एकलो म्हणालो फादर तुमी 6-7 वर्सां जावन ऑनलायनीर खंडपटे तुमी देवाचें उतर प्रगट करतात कितले बदल्ल्यात म्हणालो हांवें म्हळें हजारो बदल्ल्यात की लाखांनी बदल्ल्यात म्हाका गोत्तू ना 2-3 जण बदल्लें जाल्यार देवाचें उतर तें सार्थक जालें क्रियात्मक जालें आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर निरंतर आमकां लाभता तें घेवची सकत आमकां आसा जाय आनी आमी तें देवाचें उतर आमचें तें जिवें क्रियात्मक करची आमकां उर्बा आसा जाय आनी तवळ आमचें तें यथेश्ट फळ दिता देखून आयच्या भुरग्यांक कितें संदेश पळया मोबायल इंटरनेट फेसबूक पुरो आसात ॲप्स आसात अंतर्जळांत तूं कितें बरें पळयताय बरें पळोवन कितें तूं घेताय 100 वाटांनी फळ दिवंक शकताय पूण पबजी मागीर खंयचे ब्लू वेल असले पुरो गेम खेळोन वा थंयसर राम्मी खेळोन थंयसर पोस्टें पळोवन ब्लू फिल्म पळोवन नाका जाल्यार प्रोनोग्राफी पळोवन थंयसर तूं वाट धरताय तूं नासाच्या वाटे पावताय थंयसर तूं 100 वाट्यांनी फळ दिवंक शकनाय देखून जें कितें बरें आसा देवान ओंपलेलें तें बरें घे तुजें थंय जिरय
आनी बरें फळ दिवचे प्रयत्न कर. तोवळ तूं चियेतलोय 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक शकतलोय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर असो तिरस्कार करचो नाका. देवाचें उतर आमच्या कानाक पडटना ते कान दामचे नाकात. देवाचें उतर म्हज्या हृदयाचें दस्तक दितना तें उक्तें करनासतना बंद दवरचें नाका. देवाचें उतर म्हजें थंय रोमोंक अशें येतना तें हुमटून उडोवचें प्रयत्न करचें नाका. कित्याक देवाचें उतर म्हजें थंय पडोवंक सोडया, म्हजें थंय जिरोवंक सोडया, म्हजें थंय किर्लोवंक सोडया, म्हजें थंय यथेश्ट फळ दिवंक सोडया. आनी ह्या मुखांतर खंडीत पळया देवाच्या उतराची सकस जाणां जावन आमी दराळ फळ दिवंक शकतले. हांव असले जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार दिवं दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. तर एका देवा ते आसुल्लो आमचो भवार्थ उसारया. सगळीं सांगाता एकाच देवाक सत मानता. सर्वपदवीदार बापतो सर्गाने पृथ्वीसो दिसत्या नांव दिसत्या वस्तू सोरस ना आनी समयाक जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवा सगलो स्फूर्तो सरकळा बाबा तान जल्मला. देवा तान देव स्वडा तान स्वाड खऱ्या देवा तान विसरलो कुरदेव. देव देवा तान जल्मला तेगर सोंगना बाबाच्या सैं बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमच्या मनशां बसोत आनी आमचे सोडवण्या बसोत सरकार तावन थंय दवरलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं ओंकार मयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पंच पिलात घाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका न्ही केपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो. सरगार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसोन आनी पवित्र आत्म्या सत मानता. सुमी आनी जीवदता अर्थ बापानी बुता तानी इप्सला बापानी बुता बराबर ताका समासारको नमस्कार आनी महिमा हो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता. पातकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवानपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वासू रावता. आमेन. ह्याच विस्वासान भवार्थान आमची मागणी आमची गरजो तरी एका देवाच्या पांयान धाडा आमी समर्पिया. सर्गींच्या बापा आखे पळय सभेच्या मुखेल्यांनी आनी सांद्यांनी देवाचे रास बांदून हाडच्याक तुज्या कृपेन भरलेलें आनी तुज्या उतरान प्रेरीत जाल्लें जिवीत जियोंक तांकां दिसपडतें प्रेरीत कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी समाजेन सरकारी सेवा दितल्यांनी अनितीक आनी राग द्वेशाक अवकाश दिनासतना शांती समाधानान भरलेली समाज बांदूंक हर प्रयत्न करीशे तांकां तुज्या जाणवायेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पावसा मुखान दाराळ उदक दिवन शेतांनी बरें बेळे आमकां मेळाशें कर. शेतांनी दिसपडते वावुरतेल्या शेतकारांक आनी हेर वावुराड्यांक सर विज्ञान वरांतले राख आनी तांच्या वावुराक बरें बेळें फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भवार्थी समुदायांतलीं भुरगीं आनी युवा जाणां जणवायेन तशेंच बऱ्याशे गुणांनी आनी क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक तांकां तुज्या उतरांतावन प्रेरणान मेळशें कर. तांणी वायटा सांगतीच्या प्रभावाक वळख जायनाशें जागृत रावंक तांकां सुटसुटीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवच्या आमकां ह्या एवकारिस्ताच्या कृपेन बर आनी आमी तुज्या उतरांच्या बळान बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन हेरांक मेलपंक्त जावंक आमकां फावो कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे दामपी आमच्याच कास्केकर सांगातीर मागया. देवाचें उतर आयकूंक फाटी सरतात ते आमच्या भुरग्यां बाळां पासून युवा जाणां पासून तशेंच सर्व धरण काळजाच्या भवार्थ्यां पासून आमी मागया. देवाचें उतर तें निर्फळ जायना यथेश्ट फळ दिता. त्या उतरा प्रमाणे चिवची कृपा मागया. आमकां बरो पावस गरज आसा. बरो पावस आमकां पावस जावन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. तुज्या पुतान तुज्या उतराची सकत आमकां कळीत केली. ती सकत आमचे थंय जिरोवंक आमचे थंय रोंबोवंक आनी यथेश्ट फळ दिवची कृपा आमकां दी म्हूण मागता हांव. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काळी
समी जेजू संगी धन्या तुक समर्पिता काळी कडून सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुक समर्पिता गोवा बोंडो धागा सोरो गुरतामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या प्रेसांव घाल दुनिया पवित्र वावरामसो काळी काडून सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुक समर्पिता नितळ काळीज तूं बिसरतार घे किरकोळ काळजांची तुझ्या काळजा सारकी ताळती बोळी निर्ती काळी कडू सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुक समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवे दादेव बाप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुका उलो मारतेले तुज्या पवित्र सभेच्या देण्यांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारत सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतां जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित दळबारांचो सर्वेस्पर देव सर्गांनी
संसार भरल्या तुझ्या वैभवान होसाना उंसर्गी होसाना उंसर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी होसाना उंसर्गी होसाना उंसर्गी आम्ही दिम्मिगलियम बहु पवित्र गडी आम्ही समरमता जेजूच्या मासानी उंडा निवाय नसले जेजूच्या मासानी रगसन बदलची पवित्र आत्म्याची गडी हे गडी किती मागता खंडित आम्ही घेता आमच्या जिवितांत देवाचें उतर जिवे क्रियात्मक जावंक आनी तेस्ट फळ दिवंक जाय ती कृपा मागया बाबा कुरुस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कराती बावडता सोगूट सुम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन परगडता बाबा जेजूच्या मरण सोनी पुनर्जीवनपण समी भक्तीपणी उडास करता आणि उच्चीवित समुद्र सोडवण्याची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अके प्रितमेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि लिओ आमच्या बगयन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या ज्या की वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक पावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकारी मुरये देवाचे माया संगाती बगेवन जुजे तुजो पोती बगेवन दमदुता आनी सवरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मोतीन दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी भक्तीन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां थाळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाद सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवाद आयकून जिवितांत स्वस्तकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून राजे जो क्रिस्ताच्या येण्याक बुरवशानत्रक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक
सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. एकमेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकृत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले. आमची देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले. आमकां शांती दे. पळया इज देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. शेळयेचे जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कुड रगत म्हाका सवतल्या ससनाचे जिवीत मेळूं. आमेन. सुम्या तुका हांव अत्रेकतां, तुज्या येण्या दादो सदां. सुम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जी सांगा तुजो हांव भाशेतां. सुम्या तुका हांव अत्रेकतां, तुज्या येण्या दादो सदां. सुम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जी सांगा तुजो हांव भाशेतां. विश्वासी तूं मोगाळ सुम्या, म्हाकाय विश्वासी राधन्या. विश्वासी तूं मोगाळ सुम्या, म्हाकाय विश्वासी राधन्या. सुखान दुखान पिडेन भलायकी एक माता तुये सुम्या. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा आमच्या देवा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेऊन तुझे जिवीत आमचे भितर अधिक अधिक वाढो हे आम्ही मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. आणि सर्व पदवेदार देवा बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसून या जिवन क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाची वळखा. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. भक्तीन मिसान वांटयले जाल्यार तुमकां समेस्तां अभिनंदन. देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तां देव बरें करूं. हरे घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दीन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सुम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा
तुका वाचतो भक्ती गीता गुण संतोषाची सोम्या तुका नीता मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद देवा नमान बाळक जेजू रोजार साहेबिनी सगळी सांगता भगीन गुरुसाचे कृपेन आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी समेस्तांक देव बरें करूं मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बाळक जेजूचे पुंतळ अलंकार हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सा हांव ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचे बाळक जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळक जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामोना दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायती अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं